परत जी चर्चा आहे ती डिफेक्टर्स. आता डिफेक्टर दोन्ही तरेचे. तुम्ही सतत म्हणटात डिफेक्टर आमी घेवचे ना. आता काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ले डिफेक्टरांक तुम्ही भितर घेवपाना म्हणटात काय बीजेपीन जे लोक तुमचे कडेन येवंक सोदतात ते डिफेक्टर. म्हणजे तूं कशे नदरेन डिफेक्टर ही व्याख्या करता? पहिली गोष्ट म्हणल्यार आमचे लिडर आणि आमचे पार्टी हायकमांड इज व्हेरी क्लियर की डिफेक्टर ज्या लोकांनी काँग्रेस पार्टी कडेन विश्वासघात केलो, ज्यांनी वोटरांकडे विश्वासघात केलो की ते निवडून येवन पार्टी सोडून गेले, ह्या लोकांक पार्टीन प्रवेश ना. हे आम्ही क्लियर केला, आमच्या हायकमांडाने क्लियर केल्लें आसा. पळय आता दिगंबर कामत थंय 1-2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर प्रभाव घालूं शकता. दुसरे अर्दान बाबूश मनसरात 2-3 जाग्यार प्रभाव घालूं शकता. मायकल लोबो दुसऱ्या अर्दान विश्वीत राणे हे हांच्या हातान 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहात आणि बीजेपी सरळ म्हणटात हे 4 आनी 5 मोहरे आमचे कडेन आहात, तो मेरेन आमकां भिवपाची गरज ना. कितें आसता की राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा, लोकांक केन्ना गृहीत घेवचें न्ही. सामकें गुड पॉयंट. दिस इज वन क्लियर मेसेज टू ऑल दी सो कॉल्ड लिडर्स. लोकसभेक म्हाका दिसता दिगंबर कामतीक कितें ताजो जागो हें लोकांनी दाखयलें. We fought the third richest candidate of the country in South Goa. People defeated her. नॉर्थ गोवान तुम्ही जर तर 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन काढत, बाकीच्या जाग्याचेर काँग्रेसीचो परफॉर्मन्स पळया.